बागेवन पावून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचें वोन चड खरें तें हें: एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याची सुबान देणें कशें सांगूंक नजो तितल्या मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून समेस्तांचेर मरण राज चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचे वोन अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ता लागोन हें फावो नासलोलें देणें घेतात ती सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान समेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कोडणी समेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूळ पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूर्त उबी जाली, पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचे वोन अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातका मरणा वरवीं राजवटकी चलयली, तशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कृपेन राजवटकी चलोवची. देवाचें उतर हें: देवाचें वट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी: हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजी वाट पळेवून आसा तांकां सगल्यांक तुजें सवें मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावतात ती सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावो. कितलो व्हडलो आमचो देव. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा. Sorvespora, 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 sorvespora. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वोगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespora, 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 sorvespora,
लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटयलेल्यो पोंट्यो घेवन रावात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात. तसले मनशा परी तुमी जातात. दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटात ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, ताका जेवणाक बसयतलो आनी आपूण ताचे मोदें भोवन ताची सेवा करतलो. आनी मैदानीर वा फांट्या पारार आदीं पर्यान तो पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळत तर ते चाकोर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटा ती चाकोर भागी. नियाळाक आदार. आमच्या गांवांत आमी पळयता जायतीं आमची गरीब भाव भयण तरेकवार कश्ट परिस्थितींत जियेता. एक वेळ तांकां जेवण ना, एक वेळ तांच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक फावो तो पयशांचो आदार मेळना. पूण आमी हें सगळें जाणाव, पळयताव आनी सगळी म्हायती आमकां आसा. पूण आमी जागृत जावंक सोदिना. आमकां कित्याक पडलां? तांच्या आदाराक पावल्यार आमचो वेळ पिड्यार जातलो. आमी तांकां भेट दिवपाक गेल्यार तीं आमचे लागीं पयशांचो आदार मागतलीं आनी असल्या सुवातेर त्रासान पडटलीं. हें चिंतून आमी जागृत जावपाचे सुवातेर आमचो बरो वेळ आमी सोडून दिता. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दुसऱ्यांच्या काळोखी जिवितांत पेटयलेल्यो पोंट्यो जावंक आपयता. आमचो फायदो सोडून दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक आमचो परिशोध पासून आमकां उलो मारता. म्हज्या वाड्यांत, गांवांत, समुदायांत सोयेक मेळटा तेन्ना बऱ्यो करणो करूंक वावुरया. रेतीर जावन मागीर वावर करतली म्हूण रावल्यार आमी वेळ आनी दीस नकळो. केन्ना आमचेर मरण येतलें तें. आज काय हांव तयार चिंत नासलेल्या वेळार मनशाच्या पुताक मेळूंक? तर आयज आमचो थाराव जावन दी, समुद्यांत ल्हान बऱ्यो करणयो आनी मेळटा तेन्ना गरिबांची सेवा करूंक देवाचे येण्याक तयार जावंक वावुरया.